kata salsatau di wasta muka caspirita somya amka yekutaita dewi tuja bola somya cari tukaita dari paranca सर्वेश पुरा तू kami वंदिता महिमा तुझी सदाच कथा खालसाताव di wasta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो. बाळका जेजू थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी हर एकली गरजेवंतां कितें न्ही कितें आमी एकामेकांतान आशेताव देवातावन आशेताव पूण देव आमचे तान कितें आशेता गाय हें जायते बडी आमी चिंतूंक वचना हांव आजी गरज माता आनी तशेंच कार्मेलीत व्हड संतोसता कित्याक देव आपणातान कितें आशेता म्हूण समजल्लो मात न्हय त्या प्रमाणे जियेल्लो आनी तशेंच हेरांक जियोवंक एक मार्गदर्शन दिल्लो तसलो वर्तो सांत कुर्साचो सांजो हांव हाचें फेस्त संभ्रमता 16व्या शतमानांत स्पेनांत जियेल्लो कार्मेलीत वडदींत नवीकरण घडलो तसलो हो सांत हाका डॉक्टर ऑफ मिस्टिसिजम मिस्तीक जिवीत असो वर्तो शिकोवणदार मिस्तीक म्हळ्यार देवाक आमी आमच्या समजुणेन आटापोवंक जायना तो एक मिस्तेर आमकां त्या देवा विशयांत भोव सोबीत रितीन शिकयल्लो तसलो हो वर्तो सांत आमकां सुमेस्तांक सेल्फ सेंटर्ड जावंक न्हय गॉड सेंटर्ड देवातय आमी आमकांच समर्पूंक आपोवण दिता हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना खंडी जावन देवान आमकां ताचें जशें आपोवन हाडलां आमचो मोग तो आशेता कुर्सार हांव उमकाळटना जेजू म्हणलो हांव ताण येता म्हाका ताण लागल्या आमच्या आत्म्याची ताका ताण लागले आसता आमकांय तशेंच ताची ताण लागू न्ही म्हणून आमी अत्रे घेया आमची ल्हान व्हड सुखी वळखून घेवया जायते बटी देवतान पयस गेल्ले तसले संदर्भ वळखून कलतेपणी सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणे हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसंत घेवन सदांच संकवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सुमिया काकुक सुमिया काकुक प्रिसा काकुक प्रिसा काकुक सुमिया काकुक सुमिया काकुक महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा मुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया
आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिवासता, तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळी, तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मारून घे. तुझ्या पवित्र संगाती देवा बापाचे मायने, जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थया. बापा, तुवें बगेवन तूं जुवांक तुझ्या याजकाक जेजूच्या मोगान पिसो केलोय. ह्या मोगान तो खुर्साक वेंग मारूंक आनी आपणाक संपूर्ण त्याग करूंक पावलो. खुर्सार मारलेल्या जेजूचो सदां विश्वासीपणी पाटलाव करून तुझे महिमेंत तुका सासनाक मुखामुखी पळोवचें भाग आमकां फावो जावं. आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुझे सुवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता, उदकाच्या लोटांतल्यान वाट व्हरता. तो रथ आनी घोडे फौज आनी झुजाऱ्यांक भायर हाडता, तरी ते धरणीर सेवटातात. तांच्यान आनी केदींच उठोवंक जायना. ते पालवतात, एका वाती भाशेन ते पालवतात. पुर्वी कितें घडलां ताचो उडास करिनात. आदी कितें केलां तें मनांत ते हाडिनात. पळया, हांव एक अरण्यांत हांव एक रस्तो करता. सुके करडे भंयत न्हंय उपसायता. रानवटांनी मनजाती म्हजी स्तुती करतले. कोले तशेंच सहमरग कित्याक म्हज्या विसलेल्या परजेक पियोंक दिवंक हांव अरण्यांत उदक दिता. आनी सुके करडे भंयत न्हंयो उपसायता. जी परजां हांवें म्हजे पासत रचल्यात ती म्हजी स्तुती परगडतली. देवाचें उतर हे. सोमी दयाळ आणि काकुळदार, दीर्घ शांतीन आणि प्रीती मोगान भरलोलो. सोमी दयाळ आणि काकुळदार, दीर्घ शांती आणि प्रीती मोगान भरलोलो. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता. सदां काल तुज्या नांवाची व्हडवीक गाता.
सुमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रस्ते तय कनवळायेन भरलो सुमी दयाळ आणि काकुळटा दीक शांती आणि प्रीती मोगान बोललो सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुझी स्तुती गाताले तुझी भक्त तुका दिनो आसताले तुझ्या रसवडकेची महिमा वाकणताले आणि तुझी वडवड कृत्या तेरा वाढताले सुमी दयाळ आणि काकुळटा दीक शांती आणि प्रीती मोगान बोललो अशे सोमेस्त मनशांक तुझी वर्ती करतुवा आणि तुझ्या रातवस्तीची प्रतिष्ठा कळीत जाताली तुझे रासके दिस नय आळवोचे तुझी राजवडकी संततेचे संततेक बाळताली सुमी दयाळ आणि काकुळटा दीक शांती आणि प्रीती मोगान बोललो सुमी दयाळ आणि काकुळटा दीक शांती आणि प्रीती मोगान बोललो स पावलून रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो आमी ऋणी पूण रक्तमांसाचे अपेक्षेक सारी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय कित्याक रक्तमांसा प्रमाणे जियेशा जाल्यार तुमी मरतेल्यात पूण अज्ञा वरवीं तुमच्या रक्तमांसाच्या खोट्या करण्याचो नाश करशा जाल्यार तुमी जियेतेल्यात जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरी जिवनाक तुमकां व्हर पावयना बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारशें करता देवाचो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारेसदारी वय तितलेंच न्हय क्रिस्ता सवें देवाच्या दायजाचे वारेसदारी आमी कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टान आमी वांटिले जाता तर ताचे महिमेची आमी वांटेली जावं पावतेल्या देवाचे उतार हे देवाचे उदुका हालेलुया 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 गळया तुमी आकाशानो वैरता नितीवणपणाच्यो शेणो आनी मळबा वयली मोडा पावसा बरी त्यो वतून उक्ती जावन धरणांनी वयर सरून तारो
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सुमी तुमचे सोवे असो तुमच्या सोवे आसो जुआव परमने जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका येसू. जेजू आपल्या शिसालाक म्हणालो, ह्या फुडां हांव संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सरशी पाटी येता. पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तेन तूं सांबाळ, अशें तेय आमचे बरीस एक जावच्याक. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यात. आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दिता. हांचे पासत मात्र हांव मागिना, बगर हांचे उतर आयकून म्हाका सत म्हणटल्या पासती हांव मागतां. बापा, ते सुमेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हणून संवसारान सतमणचे पासत ते सुमेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका फाटयलाय म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करन. तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जय म्हणून म्हजी आशा. नितीवन बापा, संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां. तुवें म्हाका फाटयलोय म्हणून हेय वळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनीकी हांव तें कळीत करतलों. देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू थंय मोगाळ भावनो भयणीनो, हेच्या वांजेलांत निमाणे जेवणा वेळार जेजून केल्ले मागणें, निमाणें मागणें, आनी हाच्या उपरांत नेक्स्ट जेजू मागोवंक म्हणून त्या केद्रोन व्हॅली सरशी वेता. हें निमाणें मागणें. जेजून आपल्या शिसां पासत बापान आनी पुतान आसच्या त्या एकवटांत त्याच एकवटांत तांकां सांबाळच्याक मागचें मागणें. हाचे बराबर भोवनो आनी भयणीनो, आमचें आपोवणें कितें म्हणून, आमच्या हर एकल्याचें आपोवणें कितें म्हणून आमकां समजून मेळटा. देवा सांगता एकवटान रावचें. देवाच्या मोगांत रावचें. खंडीत जावन आमकां हर एकल्याक देवाच्या मोगांत रावोंक आशा आसा, देवाचो मोग अणभव करूंक आशा आसा. पूण एक न्हय एका रितीन आमी संपूर्ण पडटा ते जोडूंक शकना. विविध कारणां आसयत, आमचें तें बॅकग्रावंड आमकां आसा. आनी अशें आसतना आमकां एक वर्तो एक सांत, देवाच्या मोगाचो सांतत्व म्हणून, सेंट ऑफ गॉड्स लव म्हणून ताका नांव, कुर्साचो सांसू हांव. पूण ह्या सांताक निजाक एका नकारात्मक रितीन, एक नेगेटीव रितीन ताका चित्रीत केला. खुरीस म्हणटना एका रितीचे बेसारायेचे, एका रितीचे दुखीचे, एका रितीचे
सलवणेचे संकेत म्हणून आणखी जायत त्यांच्या मतींत आसा आनी ताचें जीवन पळयतना जायते कश्ट समस्या ताणें भोगले आनी हे दोन संगती पळयतना आनी कशें देवाच्या मोगा विशयान उलोवचें गी म्हणून दुबाव मारता. थोड्यो संगती तुमच्या मुखार हांवें दवरचे तर जाल्यार भोवन आनी भयणीनो, ताची आवय बापूय मोगार पडून काजार जाल्ली. 1542 तो जल्मालो, 5 शतमान आदीं मोगार पडटाली, आज मात्र न्हय. मोगार पडून काजार जाल्ली. आवय दुर्बळी हे माग वळटात पळय, वस्तूर शिंवतात तें कसब करताली, भोव दुर्बळी. बापूय वर्तक, वस्तूरू प्रत्येक जावन चड मोलाचें वस्तूरू वहिवाट करचो दसलो. मोगार पडली, काजार जाली. परिणाम जावन ताच्या बापायच्या कुटमाण ताका ताच्या बापायक नेगारलो आनी दुर्बळकायेंत जियेचें पडलें. पतीने बरीच तोय माग वळोवंक शिकलो आनी तेका भुरगीं जुवांव निमाणो. पूण बापूय चड तेंप वाचोंक ना. जुवांव 3 वर्सांचो आसतना बापूय अंतरलो आनी चिंत्या एका आवयन त्या भुरग्यांचे कांय दुर्बळे आवयन त्या भुरग्यांचें पोशण करचें तर जाल्यार कितले कश्ट. आनी इतले आसतना दुर्बळकायेन जुवांवच्या फुडलो भाऊ तोय अंतरलो. दुर्बळकायेन आनी पोटाक नासतना. असो जाल्यार दुर्बळकायेंत जुवांव वाडता. भोव शानो, भोव हुशार भुरगो आनी अशें आसतना ताका जायतें आपोवणें आसा. ताची कला, ताची समजणी वापरन दुर्बळकायेन ताणें वयर येवंक एक अवकाश आसता. पूण तो त्या अवकाशाक स्पंदन करिना. बदलाक एक कर्मेलीत जावंक विंचता. कित्याक मोरयेमाय सुद्दां ताका विशेश मोग आशिल्लो. मोरयेमाय ताणें एका रितीची बुजवण ताणें जोडली आनी ह्या खातीर तो कर्मेलीत जाता. पूण कर्मेलीत जाल्या उपरांत जें कितें तो सोदतालो, त्या देवाच्या आपट्टू मोगाक कितें सोदतालो तो तें ताका मेळोवंक ना. आनी कर्मेलीत व्हड सोडून वेचात जाल्यार संदर्भार आविलाच्या सांतेरेजाक भेटता आनी कर्मेलीत व्हड दिन नवीकरण हाडूंक तो एक कारण जाता. नवीकरणांतलो परिणाम जावन ताका धर्न जैलान घालतात. कोण? कर्मेलीतच. ताच्याच व्हड सांगता जैल म्हळ्यार भायर न्हय, हर एका कॉवेंतांत जे कोण ओबिडियंट विधेय नातल्ले तांकां विचार करचें आसलें. तांकां भायर खंय वचोवंक नातल्ले, विचार करचें. आनी जुवांवक 1570 आनी 7 इसवेंत डिसेंबराच्या 2 तारखेच्या राती ताका किडनॅप करून 8.5 म्हयने एका ल्हानशा एका कुडांत, कांय एका टॉयलेटांत इतल्या व्हड कुडांत कितेंच जिविताक जाय पडचे तसल्यो साहेत दिनासतना कश्टिलो. तरी देवाच्या मोगा विशयांत केदींच दुबावलो ना. देवाच्या मोगान तो इतलो वर्तो अणभव तो जोडूंक शकलो. ह्या जैलांत 8.5 म्हयने त्या युवाच्या टायमार डिसेंबरांत नोव्हेंबरांत तो सुरू जाता. स्पेनांत यू इतले आंग उडता, ताका वस्तूर सदी दिवं नातल्ले, नांवक अवकाश नातल्लो. तितले आसुनी त्या जैलांत तो देवाच्या मोगा विशयान विंचणार कविता बरयता. भावन आनी भयणीनो, कुर्साच्या सांजुवान बरयलेलो तो सलो ताचे सर्व बरपां आनी कवनां पुस्तक हांगा आसा. हांगा जर आमी पळयता तर जाल्यार एक विशेष समजूंक असाध्य तितले देवाच्या मोगा विशयान तो हांगा बरयता. स्पेन गांवाचो कवींचो पात्रोण म्हणून ताका बिरूद आसा. कवींचो पात्रोण आजुनी ताच्या ह्या दिसा डिसेंबराच्या 14 तारखेर स्पेनांत ताणें बरयलेली तसली कवनां वाचून ताचेर अध्ययन करतात. व्हडले व्हडले कवी, क्रिस्तांव न्हय आसले तशी सयत. मात्र न्हय, जी समजून शिकवण देवा विशयान ताणें दिल्या, क्रिस्तांव न्हय आशिल्ले. प्रोटेस्टंट अक्रिस्तांव आमचे रामकृष्ण मिशनाचे तांच्या तरबेतेंत कुर्साच्या सांजुवांची शिकवण एक चुकोवंक जायनातले तसले शिकवण ते घेतात. ते मात न्हय, बुद्धिस्ट कुर्साच्या सांजुवां विशयान शिकतात. आनी तशेंच कातोलीक न्हय आशिल्ले, प्रोटेस्टंट सयती सांजुवांचें अध्ययन करतात. कित्याक की म्हळ्यार वसांत सर्व गड मिरवण कसलीच बंदड नासतना देवाचो अणभव कशें करचें गी म्हणून आमकां शिकयता. बघून न्ही बहिणीनो, एक सोबीत एक सांगणी तो म्हणटा, स्ट्राइव टू लव गॉड एज गॉड डिझायर्स टू बी लव्ड अँड लिव युअर ओन वेज ऑफ एक्टिंग. देव कशें तुवें मोग करी जें म्हण आशेता पळय तशें मोग करूंक शीक. आनी तुजें पुरा तुज्यो ल्हान ल्हान संगती आसात पळय ताचो मोग करचें तसले
बालिश म्हणटा भुरग्याच्या रितीर मोग करता म्हणजे पुरो रिती सांड देव कशें तुजे तावन मोग आशेता तशें मोग करूंक शिक भाऊ न्हू भयणी न्हू जायते बोटी आमी देव अशें आशेता तशें आशेता म्हणून विविध संगतींनी पळयता आनी तें करूंक पेसाडता प्रत्येक जावन हर धर्मांनी हें आसा विशेष रितीचो त्याग सॅक्रिफायस केलो तर देवाक मेसू जाता उरुळू सेवे आसा खाली पांयांनी चलचें आसा प्राजीत करचें उपास करचें आपणाक दंडवण दिवचें हें सगळें आसा आनी आमी चिंता तशें केल्यार देवाक चड मानता पूण निजाकी पळोवंक गेल्यार देव निजा कितें आशेता गे खुर्सो जावं सांजू म्हणटा ना जेजूचें जिवीत पळयलें तर जाल्यार जेजू तसो एक्स्ट्रीम जावन वचोंक ना जेजू बरो खावून जेवण बरो आसलो पूण खंयच्याच संगतीचो गुलाम जालो ना हें खुर्सो सांजू हांव परत परत सांगता डिटॅचमेंट जावन आसा सर्व संगतींत हांव अलग जावचें तूं खा पिये ह्या संवसारी संगतीचो वस्तूंचो भरपूर उपयोग कर पूण कोणाचोच ह्या खंयच्याच संगतीचो गुलाम जायनाका कित्याक जर तूं कोणाचोय गुलाम जाताय देवाचो मोग करूंक शकनाय त्या वस्तूचो तूं गुलाम जालो ह्या त्या संगतीचो भाऊ न्हू भयणीनो जर आमी वारोवन पळयलें तर जाल्यार खाली ही एक शिकोवण आमच्या जिविताक पुरो कितलेशा संगतीचो आमी गुलाम जाता एग्जाम्पल आज पळया मोबायल नासतना आमी आयचो दीस सारया पळया इम्पॉसिबल म्हळ्यार असले स्थिती घेवन पावल्या हांव घडये एकटी आमकां पळोवचें पडटा घडये एकटी आमकां कितें करचें पडटा हें काडनासतना म्हज्यान जियोंकूच साध्य ना भाऊ न्हू भयणीनो ह्या गुलामपणांत आनी असल्या चिंतपांत हांव भायर आयिल्ल्या शिवाय देवाचो संपूर्ण जावन मोग करूंक जायना म्हूण तो सांगता एका सुकण्याक जावं व्हडल्या दर्यांत जावं एका सुतांत बांदलें ताका उबोवंक जायना तुजें काळीज देवा जरशी वचोवंक शकना संपूर्ण मोग करूंक शकना संपूर्ण जावन ह्या संवसारांत मेकळेपण जोडल्या शिवाय ही एक पयली एक भोव सोबीत शिकोवण दुसऱ्यान भाऊ आनी भयणीनो आनी एक मोगा विशयान तो म्हणटा वेर देर इज नो लव पुट लव अँड यू वील ड्रॉ लव जंय मोग ना थंय मोग घाल आनी तो मोग तूं थंय तावन घेवंक शकतलोय आमी जायते पडे आमच्या कुटुंबांत हेरांचें उणेंपण पळयता शिवाय कशेंय आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांत हेरांतय तो मोग उपजोवंक साध्य म्हणल्या विशयान आमी चिंतिना तो म्हाका तशें करता देखून आमी तशेंच करता पूण जर तूं एक बरें मेट घेवंक शकताय आनी देवाच्या सक्तेकाल आनी एकलेसो सेल्फलेस स्वार्थ विनय मोग करूंक शकताय तर जाल्यार तूं मोगाची बियां किरलोवंक घालताय आनी एकल्याच्या काळजांत आनी ती बियां व्हड जावन प्रतिफळ तुका दिताली भाऊ आनी भयणीनो देवाच्या मोगाचो कवी देवाच्या आयच्या सुरविल्ल्या प्रार्थनांत मिसालांत पयलें सुरविल्ल्या प्रार्थना हांवें केल्या तातूंत आसा देवा तुवें सांजू खुर्साच्या सांजू हांवक तुज्या पुताचो मोगाचो पिसो केलोय मॅड ऑफ लव ऑफ जेजस जेजूच्या मोगान पिसो जाल्लो तो जालो व्यक्ती भाऊ आनी भयणीनो आमी कोणूच पिशी जावंक आशेना संवसारी संगतींनी शाणी जायचे पूण देवाच्या मोगान जर पिसो जालोय तर जाल्यार जायत्यो असाध्य संगती तूं करूंक शकताय म्हणून कुर्साचें सांजवांचें जिवीत आमकां शिकयता आमी हो एक मिस्तीक आनी सांत म्हणटना कोवेंता भितरच आपणें जिवीत सारलें म्हणून चिंतचें साध्यता आसा ना तो एडमिनिस्ट्रेटर जावन म्हणजे कर्मेलीत वर्दींत जायतें फुडारपण दिवनी तो जियेलो ताच्या जिविताच्या वयर गुंडायेन अध्ययन केलें तसलें म्हणटात तो स्पेनांत उण्यार 17,000 महिलां चल्लो म्हणटात 17,000 महिलां कित्याक तेन्ना चड हेर वाहनां नातल्लीं चलोवन ताणें वचचें आसलें आनी जायते पटीन गेलो आपणाच्या मिसांव काम करच्याक भाऊ आनी भयणीनो मागणें म्हळ्यार कितें मागण्यांत देव आमचे थंय कितें करता ह्या विशयान सोबीत रितीन तो बरयता सोबीत रितीन जायते जण देवा सरशी येतात पूण मागण्यांत देव आमचे भितर प्रवेश जाता आनी आमकां आपणा थंय बदलता म्हणल्यार आमी विसरता आमी जायते पडे चिंता मागणें म्हळ्यार देवतान खालें घेवचें देवतान हें आशेवचें तें आशेवचें आनी तें मेळिल्ल्या बरा बारीक अशी भोव वर्ते मागणें म्हणून चिंता मागण्याचो उद्देश तो न्ही मागण्याचो उद्देश देवा थंय परिवर्तन जावचें रुपांतर जावचें जेजू बरी जावचें हो मागण्याचो उद्देश आपल्या डार्क नायट ऑफ द सोल आत्म्याची काळख्या रात म्हणल्या त्या पुस्तकांत
तो मागणे करतना मनशाच्या जिवितान कितें पुरो जाता कसलो वेळो ताळण्यो येतात कशें देवसार प्रवेश जावन पयस व्हरूंक प्रयत्न करता ह्या विशयान सोबीत तरेन बरयता भगिनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना देवाक आमी अर्घ दिवया पयल्यान इतलो वर्तो सांत आमकां दिल्ल्याक दुसऱ्यान आमकां हर एकल्याक एक मोग करूंक एक काळीज दिलां आनी देव म्हजे तावन आनी तुजे तावन दुसरें कांय आशेना मोगा शिवाय जर तसो आपुट्ट काळजान आमी मोग करूंक सकना उरलें कितें केल्यार व्यर्थ परत तो आपुट्ट जावन आमचो मोग करूंक ह्या येवकरिस्तान येता उंडे आनी वायनांत ताका आमी सेवतना प्रत्येक जावन ही कृपा आज आमी मागून घेवया तासो जिविताच्या हर एक घडये कश्टांत तशें दुखांत आमी समजावंक शकता या समजावंक सकना त्या परिस्थितींत तसो मोग करूंक जाय असची मजत मागया तू विसरलेली पृथ्वीची देणी हाडून आयल्या भेटून वेळी वावरांनी वसाना संगीची अर्पीत हांव तुका भक्ती पोळी गोवाचो उंडो अर्पिता दाका सोरोल समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीरता मागता बापा खाती पोळी गोवाचो उंडो अर्पिता दाका सोवाय समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीरता मागता आपा खाती पोळी भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात कनवळ्या बापा भगेवन तूं जुवावन उडास करून कुर्सार जेजून भेटयिल्ल्या बलिदानाच्या संभ्रमांत आमी आतां भक्तीन वांटो घेता तर जेजूक एकवटून तुजे कुशे प्रमाणे कुर्सायिल्लें आमचें जिवीत दिसपटें तुका मोगान भेटूंक ह्या बलिदानांत आमकां गठाय मेळो क्रिस्तमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो कुर्साचो जुवांव तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता ताचे शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 del barazo subir fortur. Sărcanii somsa băla tuja, voi pawa, bun segi tu kaje. Sergi tu kaje
सर्वेस्पराचे नावी येतात ताकाची उंसर्गी तुकाची उंसर्गी तुकाची बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भवर्त सगुट परगतुया सुमयांची तुझे मर आमी समारंभता तुझे पुनर्जीवन आमी परगता तुझ्या येण्या सुमयाची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे आजिके वर्गा बरोबर तिका प्रितिमाकांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणींचे वकोत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये संगती भगवान दुजे भगवान धर्मता आनी भगवान सुकुर्साचो जुवांव आनी स्वर्ग आनी तुका बरें सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे महिमा गावोवंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक देवा आमचे तान आशेवचो आमचो मोग मात्र आमच्या काळिस्ताचे थंय उबारया जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सर्व वायट अंतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे म्हाका समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी संसाराची पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळी संसाराची पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळी संसाराची पाप आमकां शांती दी पळया हो जावन आसा जेजू आमच्या मोगा पासून तूं मनशा सैम घेतिल्लो आनी खुर्सार आपणाक संपूर्ण जावन खाली करन आमचो मोग केल्लो परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार आमचे थंय तो येवंक आशेता जेवणाक आपोवन घेतली आमी समेस्तां सुभागी सोम्या तुवें म्हजे प्रेमची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Mujiye tato kidis buki suna makasatmo tato kidis tani suna Jesu tuja Putra prakar Ciem cakashita Amci etme taniya Amci etme bukilya Jesu tuka Seu cakalsa Mudetrika Rakunasa Amci etme taniya Amci etme bukilya Jesu tuka Seu cakalsa Mudetrika Rakunasa
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, भगवंत आमच्या जिवितांत विचित्र उजवाडान खुर्साचो घुट तुवें आमकां वळखूंक दिलोय. तसो उडास करून खुर्साच्या बलिदानाच्या ह्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. त्या वरवीं आमचो खुरीस उखलून घेवन जेजूचो पाटलाव सोडिना जावंक आमकां घटाय दी. आनी खुर्सार जेजून जोडलेले सर्व मनशांचे सडवणेची वळख आमचे भोंवतणच्या मनशांक दिवंक आमकां उमेदीन बर क्रिस्तमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालो. वसून याद क्रिस्तच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडता. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिरा गुण कर्ण दैवीक वैज म्हळें नांव फावो जालें. नेनरांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आत्म्याच्या पवित्र बाळपणांत प्रागचो जेजू बाळक म्हणटा. सर आमचे त्या सवाम बाळका जेजू मुखार दवरया. प्रत्येक जावन एलिस्टर कोर्डेरो म्हणलो 11 वर्सांचो भुरगो हेजे हॉस्पिटलांत कोमांत आसा. ब्रेन हेमरेज जाल्या. सुमी आपणाची काकोळ दाखोवन ह्या भुरग्याक गूण करून दी म्हणून आमी मागया. तशेंच जायत्यो हेर गरजो आमी घेवन आयल्या. आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान एकामेकाचो मोग करूंक जाय अशी मजत आमी मागून घेवया. आमचें काम आमचें शिकप विविध रितीची पिडाशिरा आर्थीक अडचणी सर्व सुमे लागीं सांगया. परगवन काम करनासच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासून मागया. भुरग्यांच्या देण्या शेवच्या जोड्यां पासून तशेंच सैरीक शेवच्या तरणाट्यां पासून मागया. भावार्थांत उणेपण भोगच्या सुखीदाड भोगच्या कश्टोंच्या आमच्या भावंडां पासून मागया. तशेंच आमच्या भावार्थांत वाडवळ जोडूंक जाय अशी मजत सुमयेतान मागून घेवया. आमी कसल्या संगतीचे गुलाम जावन आसा. कसल्या संगतींक ह्या वस्तूंक एटॅच जावन सुमयेतावन मेकळे जावंक कारण जावचे दुसऱ्यो संगती आसात त्या संगतींतल्यान आमकां मेकळेपण फावो कर सुमया म्हूण मागया. ह्यो तशेंच उसारल्यो आनी उसारण्यांतल्यो आमच्या काळजा मनांत आसच्यो सर्व गरजो बाळका जेजू मुखार दवरून सांगत आमी मागया. हे भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजापितारान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोलोलो आसता. तुका पातयेन उलोव मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बरो. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मुरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देव मनीस जाल्लें तसलें घडीत वळखून जेजूच्या भुरगेपणांत त्या 12 वर्सांक मान करन 12 पावटी मिस्तेर आमी परगटया. देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो आनी 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 देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंगल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंगल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंगल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ये अजा पंजा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर ये काकूळ तुजे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन भरुलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरुणोवच्याक सदां सर्वता आमेन. बाळका जेजू मुखांतर आमकां मेळिल्ले सर उपकार मती काडन सांगता आमी म्हणया. ए भोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन सहाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजा पंजा इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजी खडणांतली दैवीक मजत सोडून दी. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू बाळका आमची बेसावंगल आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमची बेसावंगल आयक आमची मागणी. मागानी तुमी घेतल्या बासयले सोम्या तुवें घेवन आयल्या ये रितीन. धाड आमकां तुजी कृपे सोबे. जेजू बाळका आमची बेसावंगल आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमची बेसावंगल आयक आमची मागणी. मुखार पुत्रा सोबे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर बाळूक जेजूचे वार्षिक फेस्त चलताना तुमकां सुमेस्तांक फेस्ताचे आपोवणी दिता. ह्या फेस्ताचो दाबाजो जानेवारीच्या 4 तारखेर वोज्याच्या पुरशेवा सांगाता सुरवात जाता. त्या उपरांत 5 तारखेतावन 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात. हर एका ब्रेस्तरा भशेन 9 मिसां आसात. फेस्ताचो संभ्रम जानेवारीच्या 14 आनी 15 चलता. तुमकां सुमेस्तांक फेस्ताक मोगाचे आनी वत्तायेचे आपोवणे.
मोगाच्यानो डिसेंबर म्हयन्याचो विशेष अंक आयतो जाला. ह्या अंक्याचो विशय झुजाच्या गांवांत शांती कुंवाराचो जल्म. जेजू शांती हाडून आयिल्ल्या जाग्यारच कित्याक झूज आनी अशांतीचें वातावरण ह्या सवालाक जापी ह्या डिसेंबर अंक्यान. तर वाचूंक तयार रावा. कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावोंदी म्हणली आमची आशा. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आणि सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आणि त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां, चालती मागणी आणि हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आणि नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेट काड.